पुनिश्का कंपनीन काय काम चालू आसा, रिपेरिंग वर्क चालू आसा म्हणून तेंच्यांनी आपल्या एक्वायर्ड प्लॉटान हांगासर मटेरियल हाडून स्टॉक केल्लें आणि काल राती जवळ जवळ 1:30 ते 2 सुमार काल पावसाचें वातावरण असलें, खूप गडगडो पडटलो, सो ताका लागून काल एक लायटनिंग स्ट्रायक जाली आणि हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासून जवळ जवळ एक कंपाऊंड दिसता, थंयसर एक ट्रान्सफॉर्मर आसा आणि त्या ट्रान्सफॉर्मरा वयल्यान थंय वीज पडल्या उपरांत तो विजेचो जो इम्पॅक्ट आसा तो ह्या कंपनीन पावलो आणि हांगासर ते इम्पॅक्टाक लागून राती जवळ जवळ 2 सुमार हांगासर ह्या कंपनीन उजो लागलो. पयलीं जेन्ना उजो लागलो तेन्ना हांगासलो जो सेक्युरिटी गार्ड आसा ताका जेन्ना धुंवर दिसलो तेन्ना ताणें इमिडिएट कंपनीक आपल्या ऑफिसरांक इन्फॉर्म केलें आणि तेच्या उपरांत ऑफिसरांनी वाळपय फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. इमिडिएटली वाळपय फायर ब्रिगेडांनी टर्न आउट करून वाळपय फायर आणि अलॉंग विथ बिचोली फायर स्टेशन दोगांयनी येवन हांगासर उजो कंट्रोलान घेतलेलो आसा. हांगासर कितलेशेच तेंचे जे सलायन मेकिंग कंपनी आणि हांगासर कितलेशेच सलायन हांगासर जे स्टॉक करून दवरलेले. सो एक देवाच्या कृपेन हांगासर कॅज्युलिटीज काय ना, बट तांकां म्हाका दिसता लुकसाण खुबशी जाल्ली आसा. अजून मेरेन लॉस जी आसा ती कॅल्क्युलेट करप चालू आसा कंपनीची. सो तरी पण आमी जेन्ना तेंच्या ऑफिसरा कडेन उलयले तेंच्यांनी एप्रॉक्सिमेट 20 लाख अशी लॉस सांगल्या. सो हो उजो आतां कंट्रोल जाल्लो आसा आणि हाच्या उपरांत ते एक्झॅक्ट लॉस फायंड आउट करतले आणि पुलिशेक रिपोर्ट करतले. तेच्या उपरांत पुलीस पंचनामा येवन करतले. 70 प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.